विसवा उपरांत तुमचे स्वागत। मंगळारा पंचायत राज दिसा निमतान सांताक्रूज पंचायतीन सांताक्रूज वाठार प्लास्टिक मुक्त करपाचो सोपूत घेतला। तसेच प्लास्टिका बदला लुकटाची पोती वापरतले म्हण पंचायतीन प्रण घेतला। आरडीएक्स गोवा खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिगीस। You have taken independent decision. That means only the panchayat body has taken decision. Till now, how much expenditure you have incurred on that? On garbage without telling the VDC. How much? Roughly, rough figure you get. Without telling the Gram Sabha. See, I tell you, this is discussed in the Yes Gram or Sabha. no? This is discussed in the Gram Sabha. You bring a point from the Gram Sabha. You bring a point. I can give you a lot. Everything is discussed on the Gram Sabha. Don't take first time. Everything is discussed in the Gram Sabha. हांव सदांच मागता गांवांत पंचायत बॉडी इलेक्ट करून दिला गांवचो विकास करपा खातीर। तांकां सगळ्या गांवाचो सपोर्ट आसा म्हणून ते इलेक्ट जावन आयल्यात। हांव फाल्यां हांगा उबो रावलो जाल्यार इलेक्ट जावन येवचो ना, कित्याक म्हाका गांवकारांचो सपोर्ट आसचो ना। सरपंच ताचे बाकीचे पंच वांगडी गांवांतल्या लोकांनी इलेक्ट केलात गांवचो विकास करपा खातीर। तांचे बरोबर आनीकूय वांगडी आशिल्ले जे इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट जाल्ले तांचे बरोबर, एम आय रायट? आनी ते उणी मतां पडले, डिफीट जाले। तेवूय लोक हांगा येवपाक जाय। तांणी आपूण पडलो म्हणून कुशीन रावपाक जायना। आनी तो जर हांगा आयलो तो म्हजे बरोबर अगेन्स्ट झगडला म्हणून हांव ताका हांगा भितर घेयना अशें पंच बॉडीन म्हणपाक जायना। इतली ही ट्रान्सपरन्सी आनी इतलो हें चॅलेंज म्हणटात पळय तें जावपाक जाय। एप्रिलाचे 24 तारखेर पंचायती राज दिसा दोनपारच्या 12 जावन 32 मिनटांनी असो सोपूत घेता। लुकटाची पिशवी घेतले बगर खंयच्याच मार्केटान भितर सरचो ना। तेच तरेन हांव असोय सोपूत घेता म्हज्या घरांतल्या सगळ्या मनशांक, इश्टांक आनी बरे मागप्यांक लुकटाची पोती वापरपाक आग्रह करतलो। आग्रह म्हळ्यार रिक्वेस्ट करप, रिक्वेस्ट करतलो। आणि आमी सगळी सांताक्रूज विलेज पंचायत एरिया प्लास्टिक फ्री करपाच्या वाटेन आमचे तरेन एक पावल घालूंक सोदतात। लोकांच्या वांगडा रावन पंचायतीन लोकांची कामां करशात आनी आयज हो दीस आमी आमच्या पंचायतीन मनयला। ग्राम स्वराज अभियान ह्याच्या तरेन आनी आयज आमी आमच्या एका शेतकाराक बाब सेबेस्टियान फेर्नांडीस हाका आमी आयज ताचो सत्कार केला, कित्याक तो आदी शेत रोयतालो आनी शेत रोवन आपलें पोट भरतालो।